माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो आयज आसा ट्यूजडे आनी सकाळीं हांव गेल्ले फिश मार्केटान. सो आयज हांव गेल्ले बेतीम मालीम जेटी आहा पळय थंयसर फिश हाडपाक. तो आयज न्ही खूब वरायटी फिश आसलेले. पळोवन सामकें बरें दिसलें. कितें घेवं कितें नाका जालें. पण म्हाजें आयज कितें प्लॅन आहा दाखोवपाचें, पण तेंच नुस्तें हांव घेवन येयलां. पण येताना हांव राणी फीश घेवन येयलें, बरें फ्रेश आसलेले. तो राणी फीश आमकां पडले 300 रुपया किलो. सो हांवें हाफ किलो हाडला. शिणाणे हाडला हांवें, ते बी 300 रुपया किलो. हाफ किलो हाडला हांवें. बरें आसलेले बांगडे बीन खूब आसलेले. मोरी बीन सामके व्हडले व्हडले बरें आसलेले. आयज फीश सामके भरपूर आसलेले. पापलेटा बीन चड नासलेले, वायट पापलेट बीन चड नासलेले. आनी खापी आसता पळय ते बीन खूब आसलेले. म्हाका खूब आवडटा खापी. ते मातशे व्हडले आसूंक जाय, बारीक आसलेले. व्हडले आसले न्ही फ्राय बीन बरें जाता. सो आयज न्ही एक थाली रेसिपी हांव घेवन येतलें आयज. ओके, खूब जाणां म्हटलेले की थाली दाखय, थाली रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो लास्ट टायम हांवें किंगफीश थाली शेअर केलेले आनी बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो. सो आयज म्हटलें आयज नेक्स्ट दुसरे थाली दाखोवया. सो आयज न्ही हांव प्रॉन्स थाली तुमकां दाखयता. ओके, प्रॉन्स थाली. तितून येतले करी, रायस, क्रॅब सुक्का, प्रॉन्स फ्राय. तो प्रॉन्स फ्राय न्ही आयज डिफरंट दाखयता तुमकां. मागीर येतले आनी कितें गे, सुके सुंगटाची किशमूर, भाजी, मागीर सलाड, लोणचें, खीर. ओके, थाली म्हटली की सगळें येताच न्ही. ओके, सो जस्ट येयले आमी, नुस्तें क्लीन केलें, सगळें मीठ बीन लावून दवरलें. जस्ट न्हाले आनी आतां येयले. आतां म्हटलें करया स्टार्ट. ओके, सो चड टायम घेयना तुमचें. ओके, फटाफट या किचनान आनी आयज थाली करया, प्रॉन्स थाली. ओके, आनी आतां पयलीं हांव करतलें प्रॉन्स करी. सो प्रॉन्स करी कितें कितें मसाला लागता पळय हें तुमकां दाखयता. ओके, सो या चला किचनान या आमी. सो हांगासर न्ही सुंगटाचें हुमण करपाक पळय हें सगळें काडून दवरलां हांवें. सो हांगासर अर्दो नाल्ल, ओके, व्हड ग्रेट करून घेतला. बिडगी मिरची घेतला, एक 7-8 घेतला बिडगी मिरची. आनी हांगासर घेतला एक व्हडलो चमचो रोस्टेड कोरिएंडर, कोथंबीर. हांगा घेतला एक धाकटो चमचो हळदी पावडर. अर्दो कांदो असो लांब चिरून घेतला. आनी हांगासर घेतला 3 लसूण. लसूण घालपाचें हें ऑप्शनल आहा, आमी घालता लसूण, बरें जाता. ओके, तो आनी हांगासर न्ही हांवें आमटाण घेवंक ना. ओके, करी करतना न्ही हांव सोला घालतलें. तुमी जाय जाल्यार वाटता आसतना आमटाण घालूं शकता. ओके, तो आतां न्ही हें सगळें न्ही हांवें ग्रायंडराक घालून थोडेंशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेता. सो हांगासर पळयात मसालो रेडी आसा. ओके, आनी हांवें न्ही हांगा सुंगटाक न्ही मीठ लावन दवरलां. एक्चुली न्ही प्रॉन्स करी न्ही प्रॉन्स धाकटे धाकटे आसता पळय ते करी बरें जाता. सो म्हाका न्ही धाकटे प्रॉन्स मेळोंक ना. सो हांवें मिडियम सायज प्रॉन्स हांवें घालून करी करतलें. हेका मीठ लावन दवरलां. आनी हितून न्ही आयज हांव मुळे घालतलें. तुमकां जाय जाल्यार ड्रमस्टीक घालूं शकता किंवा भेंडे आसता पळय ते घालूं शकता. ओके, आयज हांव मुळे घालतलें. आनी करीक न्ही हांवें हांगा वाडटाना हांवें आमटाण घालूंक ना. सो हांगासर हांवें सोला घेतला, कांदो घेतला, एक धाकटो कांदो हांवें चॉप करून घेतला. आनी हांगासर 2 हिरवी मिरसांग घेतला. ओके, तो आतां करया आमी प्रॉन्स करी. सो आतां हितून घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता एक कांदो चॉप करून घेतला. आनी हांगा 2 ग्रीन चिली घेतला. ओके, सो बरें एका मिक्स करात. बस 1 मिनटां ताका फ्राय करून घेवया, चड ब्रावन करप ना. सो कांदो न्ही बरें 1 मिनटां अशें हांवें बरें फ्राय करून घेतला, चड ब्रावन करप ना. आतां तातूंत घालता प्रॉन्स. सो आतां घालता मुळे. सो थोडेशें हांव मीठ घालता. प्रॉन्साक न्ही हांवें मीठ लावन दवरलेलें. सो आतां न्ही हांव थोडेशें घालता. बरें मिक्स करून घेयात. थोडेशें उदक घालता हांव, की सुंगटां आनी ते मुळे शिजोवंक जाय न्ही. सो उदक घातलां हांवें. उदक घालून ताका बरें मिक्स केलां. आतां धांपोवन न्ही आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. मुळे आनी सुंगटां आहा पळय हें बरें आमकां कूक करून घेवंक जाय. खूब जाणांनी म्हाका विचारलेलें मातयेचें आयदन आहा पळय आतां करी करता पळय तें खंयचें हाडलें काय म्हणून. हें न्ही हांवें पणजेसून सारस एक्झिबिशन म्हण येता, सारस एक्झिबिशन. केन्ना येता म्हाका खबर ना, पण आतां येतलें आतां तें सारस एक्झिबिशन. थंय न्ही हांवें घेतलेलें तें. बरें आसा, आजून पर्यंत कांय अशें डॅमेज बीन कांय जावंक ना. खूब वेळा हांवें करी बीन केला. बेस्ट आहा. इफ जेन्ना हांवें येतलें पळय हें एक्झिबिशन, सारस एक्झिबिशन, तुमकां सांगता हांव, तुमी वचून हें घेवं शकता. आनी बरें दिसता. सो दीस टायम पळयतलें हांव. इफ आनीक बरें कितें येयलें जाल्यार घेतलें हांव. पण तुमकां सांगता हांव हें एक्झिबिशन केन्ना येता तें. ओके, आई म्हळ्याता आई बिजी आहा. थाली म्हटलें की आमगे सामकी गडबड जाला. तुमकां खबर आहा न्ही थाली म्हटली कितले वरायटी येता. आई खंय गे? हांगा आसा. हाय म्हण सगळें. हाय हाय.
हय मागीर म्हाजी जाता तुमकां ती आतां हांव कंटिन्युअस व्हिडिओ स्टार्ट करतलें करी जाली की मागीर भाजी मागीर सुका किशमूर फ्राय मागीर कोशिंबीर कुबा कोक्कम म्हणजे सोलकडी खूब आहा टायम त्या म्हणटा मम्मी तूं आतांच उलय ओके. सो हांगासर पळयात सुंगटां आनी मुळे राव चॅक करून पळोवया शिजला काय ना तें शिजला ओके. तो हें जाल्लें आसा आतां तातूंत घालता मसाला पेस्ट. सो आतां घालता मसाला पेस्ट बरें का मिक्स करून घेता. सो आनी उदीक घालचें ना हांव कित्याक सुंगटां शिजतना तें उदीक घातलेलें आनी हेका ग्रायंडराक मसालो लावलेलो न्ही तेजें उदीक घेतला. सो हें परफेक्ट आहा पातळ ओके. सो आनी कांय घालना. सो आतां घालता हांव कोक्कम सोला बरें मिक्स करून घेयात. मातशें चाखून पळयता मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालता. सो थोडेशें मीठ घालता. बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां एका बरेंशें खतखतो हाडुया. सो हांगा पळयात करी हांगा रेडी आसा. बरें एका खतखतो आयिल्लो आसा ओके. तो हांगा प्रॉन्स करी रेडी. पळय सो आतां आमी करया तांबडी भाजी. सो तांबडी भाजीक न्ही हांवें बरें चॉप करून घेतला ओके. आतां तातूंत घालता ग्रीन चिली. जितले तुमकां तिखसाण जाय न्ही तितले तुमी ग्रीन चिली घाला. सो हांगासर मम्मीनी म्हाका 4 घेतला ग्रीन चिली कट करून घेतला. एक कांदो चॉप केला. हो कांदो न्ही मातसो व्हडलो आसलेलो. सोय एक व्हडलो चमचो सोय घेतला हांगासर आनी एक 2-3 लसूण न्ही अशें क्रश करून घेतला ओके. मीठ घालता चवीनुसार. सो आतां एका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. एका बरें मिक्स करून न्ही मागीर हांव गॅसीर दवरतलें. तें पळयात एका न्ही हांवें बरें मिक्स केलां आनी आतां हांवें गॅसीर दवरला. उदक बीन कांय घालचें ना हांव की एका न्ही उदक सुट्टलें मागीर ओके. आतां धांपून न्ही आमकां हें भाजी शिजोवन घेवंक जाय. सो हांगासर भाजी पळोवया जाल्लें आसा ऑलमोस्ट. एका न्ही मदीं मदीं न्ही मिक्स करत रावंक जाय हां. तो पळय परफेक्ट जाल्लें आसा. सो हांगासर आमची तांबडी भाजी रेडी. आतां करता कुल्ल्याचें सुकें ओके. खूब सिंपल आं खूब सिंपल आसा. फक्त कांदो टोमाटो आनी मसालो पण खावपाक एकदम रुचीक लागता ओके. सो हातूंत घालता 2 ते 3 चमचो तेल. सो आतां घालता कांदे. सो हांगासर हांवें 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. कांदो न्ही आमकां 1 मिनटां अशें फ्राय करून घेवंक जाय. चड ब्रावन करनाकात. सो कांदो न्ही हांवें 1 मिनटां फ्राय करून घातला. आतां तातूंत घालता 1 धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्ट. आतां बरें न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. जे रॉ स्मेल आहा पळय आलें लसूण पेस्टाचें तें वचोंक जाय ओके. सो 1-2 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो धाकटे आं मिडियम सायज कट चॉप करून घेतला. मीठ घालता चवीनुसार. बरें मिक्स करात आनी आमकां न्ही टोमॅटो हांगा सॉफ्ट जायसर एका कूक करून घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जावंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां तातूंत घालता हांगा धाकटो चमचो हळदी पावडर घेतला हांवें. 1 व्हडलो चमचो गरम मसाला आनी 1 व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. बरें मिक्स करून घ्या. सगळ्यांनी बरें मिक्स करून घेतला. आतां तातूंत घालता क्रॅब. बरें एका मिक्स करून घेयात. थोडेशें हांव उदक घालतलें. चड उदक घालनाकात कित्याक आमकां न्ही हें ग्रेवी करपा नाका. आमकां हें ड्राय जाय. तर थोडेशें घालता हांव 1/4 कप इतलें. बरें एका मिक्स करात. सो एका बरें मिक्स केल्लें आसा. धांपोवन न्ही एका एक बरें क्रॅब आहा पळय तें शिजोवन घेवया ओके. तो एका न्ही हांवें 15-20 मिनटां दवरलेलें ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. आतां पळय हितून न्ही ग्रेवी आसा. इफ तुमकां ग्रेवी जाय जाल्यार तुमी ग्रेवी दवरूं शकता ओके.
इफ तुमकां ड्राय जाय जाल्यार तुमकां आनी ताका कूक करूं शकता, पण आनी ताका कूक करचें ना हांव, कित्याक तें मागीर न्ही ड्राय जाता. गॅस बंद करून मागीर दवरलें न्ही सायडीन तें मागीर ऑटोमॅटीक ड्राय जाता. सो हें परफेक्ट आसा. अशें न्ही चपाती वांगडा बी न्ही खावंक बरें लागता, पाव बी आसल्यार न्ही खावपाक बरें लागता. आतां तातूंत घालता वयर कोथमीर घालता. सो हांगासर न्ही क्रॅब सुक्का रेडी आसा. खूब सिंपल आं, पण खावंक मात एकदम बरें लागता. आतां न्ही प्रॉन्स फ्राय करया, म्हणजे मागीर फ्राय करतलें हांव. आतां एका न्ही आमकां मसाला लावन दवरूंक जाय. सो हांवें न्ही हे न्ही मातशे व्हडले सायज आसले प्रॉन्स, सो हांवें न्ही ताका अशें कट केला. आनी अशें कट करून फ्राय करून तुमी खायात एकदम बरें लागता. कित्याक बरो मसालो न्ही भितर पर्यंत वयता आनी खावपाक न्ही एकदम क्रिस्पी बरें लागता. ओके, सो व्हडले जेन्ना प्रॉन्स हाडटा पळय तुमगे तेन्ना अशें तुमी कट करा. सो तुका दाखयता हांव तुमकां एक कट करून कशें करप तें. आतां हे प्रॉन्स आहा न्ही, सो हांगा मदीं ताका कट करून जाय. फूल कट करनाका, मागीर दोन तूं हें जातलें पळय इतलें अशें पळय अशें. हेका म्हणटा बटरफ्लाय प्रॉन्स फ्राय अशें. ओके, आतां एका न्ही मसालो, एका न्ही हांवें ऑलरेडी मीठ लावन दवरलां. आतां एका न्ही आमी मसालो लावन सायडीन दवरुया, मागीर आमी फ्राय करया. सो मसाला पळय हांव घराच करता आनी हेजी रेसिपी न्ही तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केला. ओके, हांव घराच करता. तुमी जाय जाल्यार मिरची पावडर, हल्दी पावडर, आलें लसूण पेस्ट घालून तुमी लावू शकता, लिंबू थोडे पिळून. सो हे हांव मसाला घराच करता. ओके, आतां एका न्ही लावन घेवया. मुद्दाम न्ही अशें एकदां फ्राय करून खावन पळया, बरें जाता. थोडे प्रॉन्स न्ही हांगासर हांवें अशें कट करूंक ना सायडीन. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी अशें फ्राय करा, नाजाल्यार अशें स्प्रेड करून तुमी फ्राय करूं शकता. सो हें पळयात बरें हांवें मसालो लावन दवरले आसा. ओके, तो एका न्ही एक हाफ एन आवर सायडीन दवरतलें. ओके, मागीर हांव फ्राय करतलें. हांगासर न्ही आतां करतलें हांव कोक्कम सोलकडी म्हणटा ताका. सो लास्ट टायम न्ही हांवें कोकोनट मिल्क काडून हांवें केल्लेलें, तो दिस टायम न्ही हांव अशें सिंपल करतलें. आनी हांगासर न्ही गरम उदकान न्ही हांवें सोलां भिजोवन दवरलेलें आनी बरें हें सोक जाल्लें आसा. ओके, आतां बरें अशें पिळोवन काडूंक जाय. आतां हें गाळणीन न्ही एकदां आमी हें करून घेवया, म्हणजे सकयल न्ही पिसीस बीन आहा न्ही, तो एक गाळणीन न्ही ताका हें करून घेता, गाळून घेता. ओके, तो हें बरें हांवें गाळून घेतला. तो आतां घालता चवीनुसार मीठ. सो आतां घालता थोडेशें साखर, बस थोडेशें. तो हांगासर न्ही हांवें 2 लसूण न्ही अशें चॉप करून घेतला आनी ग्रीन चिली. सो आतां घालता कोथमीर. तें आतां बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर न्ही सोलकडी रेडी. रोकडीच पिवप ना आं, एका अशें दवरूंक जाय, एक 15-20 मिनटां अशें दवरूंक जाय. ओके, तो सोलकडी हांगा रेडी. सो आतां आमी करया खीर. थाली करता आमी. तर लास्ट टायम थाली न्ही हांवें स्वीट डीश बी कांयच दवरनासलें. सो आयज म्हटलें आसा शेवयो बीन आसा, म्हटलें करया म्हटलें थोडेशें करतलें हांव. सो हांवें दवरला. तूप घालता. तूप हांव घराच करता. 1-2 पुरो, चड नाका. ओके, सो आतां न्ही हांगासर न्ही हांव घेतला हांवें काजू आनी किशमिश घेतला. हें तुपांनी आमी बरें फ्राय करून घेवया. सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा, एका न्ही काडून घेता. तेतून न्ही थोडेशें तूप आसा. आतां तितून घालता हांव शेवया. हें ऑलरेडी फ्रायड केल्लें आसा आनी हें घेतलां हांवें अर्दो कप. तितलेंच आसलेलें तें, मग म्हटलें आयज करया. सो आतां तितून घालता दूद. सो हे शेवयो न्ही ऑलरेडी फ्रायड केल्ले आसता आनी ताका परत फ्राय करपाची गरज ना. थोडे मेळटा ते फ्राय करचे पडटा, तुपान ते फ्राय करून घेयात. ओके, बरें काय मिक्स करून घ्या. आतां घालता हितून साखर. हांगासर अर्दो कप घेतला.
साखर बरे मिक्स करून घ्या. सो एकाने बरें मिक्स करून घेतला. आता एकाने बरें खतखतो हाडुया. पळयात एका बरें खतखतो हाडलो आसा आनी हांगासर हांवें 2 कप दूद घेतलां. दूद चड घातलें न्ही खीर न्ही मातशें बरें लागता नाल्यार कितें बरें मातशें तें दाट जाता. सो आमकां न्ही अशें पातळ खूब आवडटा. सो आतां तातूंत घालता हांव हें फ्राय केल्ले काजू आनी किशमिश आनी हांगासर घालता हांव इलायची थोडीशी इलायची घालता हांव. बरें मिक्स करात. आतां एकान 1-2-3 मिनटांनी बरेंशें कूक करया. सो हांगासर पळयात खीर ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आसा. ओके तर गॅस बंद करता. सो आतां आमी करया सुके सुंगटाचे किशमूर. सो लास्ट टायम हांवें केल्ले सुके बांगड्याचे किशमूर तेन्ना आमगे सुके सुंगटां नासलेले. सो आयज करया म्हटलें. ओके सो आतां हें बरें आमकां लो फ्लेमीन न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. बरें क्रिस्पी जातलें. फ्लेम न्ही लो दवरता. हाय फ्लेमीन केलें न्ही तर कितें जाता खबर आहा तें रोखडें बंड जातलें आनी काळें जातलें. सो लो फ्लेमीन सुशेगाद हें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. हय धांवत येयलो वास सुटला काय सुके सुंगटाचे. हां कसलो वास येयलो तुका. सुके सुंगटां पप्पा ना. पप्पा आसल्या पप्पाचो आनी बोवाळ आसपाचो. हां थंय आसा स्किटींग चल कपडे काड. आयलो आनी सोमतें धांवन आयलो किचनान. वास येयला खंय सुके सुंगटाचे. सो आजून हें जावंक ना. सो लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. हांगासर पळयात सुके सुंगटां बरें फ्राय करून जाल्लें आसा. गॅस बंद करता आनी एका सायडीन दवरता. सो आतां करया आमी किशमूर आनी किशमूर करता आई. हें आईचे स्टायल आं किशमूर कर गे. सो हांगा घालता कांदो न्ही 1 आनी अर्दो बरें ग्रेट करून चिरून घेतला. सो न्ही हांगा कोकोनट घेतला ग्रेट करून घाल. मीठ घाला चवीनुसार. चिली पावडर घालता 1/4 टीस्पून. जितलें तुमकां तिखट जाय न्ही तितलें तुमी घालात. ओके हांगा घालता हळदी पावडर घाल. सो घालता लिंबूचो रोस. चड घालप ना थोडेशें घालपाचें घाल नाल्यार कितें जातलें खबर तें थोडें आंबट लागतलें. ओके सो आतां हें बरें न्ही हातीन न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय. अशें न्ही तुमी एकदां ट्राय करात आं एकदम बरें लागता. हें मम्मीचें स्टायल हें किशमूर खूब आवडटा म्हाका. अशें रोखडें येता. बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां न्ही तुमी टेस्ट करून पळयात. तुमकां चड आंबट जाय ओके जाल्यार लिंबूचो रोस तुमी घालूं शकता. तिखट सपोज तुमकां चड जाय तर तुमी घालूं शकता. दी हांव टेस्ट करून पळयता. परफेक्ट आं सगळें परफेक्ट आहा. ओके सो बरें मिक्स केल्लें आसा. सो आतां घालया कोथमीर. सो आतां घालया फ्राय केल्ले सुके सुंगटां. आतां हें बरें न्ही मिक्स करून घेवंक जाय. चड ताका चिड्डे नाकात. ओके अशें वयल्या वयर ताका मिक्स करात. सो हांगासर आई स्टायल सुके सुंगटाची किशमूर रेडी. तो हांगासर न्ही एक डिफरंट हांवें सलाड केला. म्हणजे जेन्ना आमी नॉर्मली कॅबेज सलाड खाता न्ही सो हांगासर मम्मीन केला हें. सांगता तुमकां हांगासर न्ही मुळे हाडलेले न्ही सकाळी. सो मुळ्याची पानां न्ही चॉप करून घेवंक जाय. सगळें कच्चे आसा हां. मुळ्याची पानां हें चॉप करून घेवंक जाय. आनी एक मुळे अशें मम्मीन पळय ग्रेट करून घातला. हे सगळे मुळे आहा पळय ग्रेट करून घातला. मागीर हांगासर सोय घातला 1-2 चमचो. ओके सोय घातला. कांदे घातला. टोमॅटो घातला आनी ग्रीन चिली घातला. आनी मीठ घालून न्ही बरें न्ही हातीन न्ही कालोवन घेवंक जाय. जालें घे कालय घे. हय बरें लागता. ट्राय करून पळयात. कच्चा पण खावपाक इतलें बरें लागता. जे टेंडर आसता पळय मुळे तेन्ना तुमी हाडून अशें करात आं तुमकां सांगता इतलें बरें लागता. तर हें आसा आमचें आयज सलाड सामकें डिफरंट. सदांच रेस्टॉरंटान गेले न्ही कॅबेज सलाड आसता. सो आयज आसा आमगेर मुळे सलाड. एक मुळे पुरो. पानां तुमी चॉप करा आनी एकूच मुळे न्ही अशी ग्रेट करून घालात. एकदम इतलें बरें लागता सांगू. आनी लिंबू बी काय घालप ना न्ही गे. ना लिंबू बी कांयच घालप ना. टोमॅटो घातला न्ही इतलें बरें लागता. पळय हय पळयता पळय रावन कसो. हाय मर सगळ्यांक. आयज प्रॉन्स थाली 350 रुपया काडून दवर. आनी कमी पडले काय चड पडले. कित्याक पुरो नाका आमकां नाका आमकां 350 खूब जाले. आं मुळे घालून केला आयज प्रॉन्स करी. नाका कॅश दी आमकां 350 आं. ना तुका थाली ना कॅश ना. कितें तुजें कॅश ना कॅश आहा कितें उलयता. काडून दवर पयशे. आं ओके जेवन घे आनी मागीर सांग. तो बसला पळय लॅपटॉप घेवन व्हडलो साहेब तो. हय
सो हांवें हांगासर कायल दवरला. आतां हांव नुस्तें फ्राय करता. ऑलमोस्ट सगळें जाल्लेलें आसा. आनी किचन म्हाजें सारकें मॅस जाला. तें पळयनाकात, तें मागीर क्लीन करया. ओके, बरें तापले की मागीर आमी फ्राय करया. ओके, सो आतां न्ही पळया प्रॉन्स फ्राय करता. आनी हांगासर न्ही हांवें फक्त रवो घेतला. तुमी जाय जाल्यार रवो आनी रायस फ्लोर दोनी मिक्स करूनय करूं शकता. अशें न्ही मुद्दम न्ही एकदां तुमी फ्राय करून पळयात, तुमकां आवडटलें. सो हांगासर पळयात प्रॉन्स फ्राय रेडी आसा. जालें हांव सगळें करून. सो आतां न्ही बरें प्लेटींग करया. ओके, प्रॉन्स थाली बसला, भूक लागला खर. ती म्हणपाक आपल्याक खीर दी, खा खीर खा, मागीर जेवया. ओके, सो आतां न्ही हांव प्लेटींग करता. हांव ट्राय करतले. शिवाक सांगलें हांवें तूं ट्राय कर म्हणून. तो म्हणटा लास्ट टायम किंगफीश थाली हांवें ट्राय केल्ले खंय, आतां तूं ट्राय कर खंय. तो म्हटलें ट्राय करया. ओके, थाली तुमी पयलें आसतलें जाल्यार तितलें हांवें केला. ओके, खावून सांगता कशें जालें तें. ओके, ताट धाकटें जालें आनी आयटम चड जाले. ओके, जस्ट काय सो हें सगळें न्ही हांव सायडीन काडून दवरता. ओके, लास्ट टायम न्ही हांवें न्ही पिकल घालून आसलेलें थालीन. सो म्हाका फ्लोरेन्सान कमेंट केल्लेलें पिकल इज मिसींग म्हणून. एक सारकें तेजें आं, पिकल आसता हितून. सो आयज पिकल पयलीं घातला मम्मीन ताटार, पयलीं घालून दवरला याद उरना जाल्यार. सो हें आसा लेमन पिकल मम्मीन केल्लें पळय तें, आनी तें म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. ओके, सो जेवण तुमकां सांगता. आनी थालीचें प्रायस आसा 350 रुपया. आं करी घालता. एक्चुली न्ही प्रॉन्स करी न्ही सुंगटां बारीक आसल्या न्ही करी बरें जाता. हय, हांव जेयता हांगा शिवनाथ पे हांव करता. सांगलें तुका जेव म्हणून पयलीं. आई हांगा या, टेस्टी जाला करी. आं सगळ्यांना म्हणटा, म्हाका सगळ्यांना म्हणटा आईच्या हातांतल्यान तूं खावंक मेळटा, तूं लकी. तूं हय थंय लकी म्हणून हांव नुस्त्याची करी बिरी मम्मीच्या हातीन करूंक वाड म्हणटा. म्हाजें इतलें बरें जायना. जेव 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 पोट भरून जेव म्हाका. टेस्टी आसा. ओके, आनी सुंगटां न्ही तुमी अशें फ्राय करून खायात, बरें लागता. भितर सगळो मसाला बी वयता. कितें जेवण तुमकां सांगू, हॉटेलां वचच्या पेक्षा घरात जेवपाचें. किशमूर, आई स्टायल किशमूर. A1 आं. घालया आमी रेस्टॉरंट शिवनाथ. घालया. जेवण सामकें टेस्टी जाला. जेवन घेता मागीर तुमकां मेळटा. कित्याक ताका वाडोवंक शीत शिवनाथाक वाडोवंक जाय तर रावला भूक लागना ताका. ओके, जेयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, तो जालें आमच्या जेवण. आतां पळया चकाचक दिसता न्ही. बरें घासलें, बरें साफ केलें, सगळें घाण जाल्लें. आई थाली कशें आसलें? टेस्टी. टेस्टी. कितें आवडलें तुका? सगळें आवडलें. सगळें आवडलें खंय? बरें जाल्लें आं, सगळें बरें जाल्लें. खीर मागीर कुल्ल्याचें सुकें, किशमूर बिशमूर सगळें बरें आसलेलें. ओके, सो ट्राय करा प्रॉन्स थाली. नेक्स्ट येतलें आनी बरें बरें थाली. ओके, सो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता.
व्हिडिओ आवडलो खाली आवडले जाल्यार प्लीज लाईक करात शेअर करात आणि म्हज्या चॅनला सबस्क्राईब करात. तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय. बाय. टेक केअर. ऋत्विक ओय हां तो Love you. व्हडलो शे हो तो बॉस आला. हय. ओके चला बाय.